नमस्कार, हांव देवेंद्र प्रभुदेसाई, नवदुर्गा उत्सव समिती पार्शे हाचो एक सदस्य, माजी अध्यक्ष। आज दुर्गा उत्सवाचे मोठ्या थाटामाटान ह्या पार्शे गावात आज सुरवात जातली। आज 3 तारीख, आज वाजत गाजत मूर्तीचे आगमन जाल्ले आसा। श्री दुर्गा हायस्कूल पार्शेचे सगळे विद्यार्थी आणि ताचे शिक्षक सगळ्यांनी येऊन मिरवणुकीन आणि ग्रामस्थांनी सगळ्यांनी मिळून आज हे उत्सव मूर्तीचे हांगा वाजत गाजत आगमन जाल्लें आसा आणि आता थोड्याच वेळात ताची स्थापना जातली। स्थापना जाल्या बरोबर भरगच्च असे 9 दिसाचे कार्यक्रम आमी दवरल्यात आणि ह्या सगळ्या कार्यक्रमांक सगळ्यांनी लोकांनी उपस्थित रावची। बरेपैकी दांडिया कार्यक्रम आसात, त्या शिवाय वेगवेगळे कार्यक्रम दवरले आमी भुरग्यां खातीर व्यासपीठ उपलब्ध जावचे म्हणून। रांगोळी स्पर्धा आसा, ड्रॉइंग कॉम्पिटिशन आसा, फुटबॉल टुर्नामेंट आसा, स्लो सायकलिंग सारकेले आसा आणि इतर कार्यक्रम आसा, सगळे इंटर वॉर्ड फुटबॉल टुर्नामेंट आसा। ह्यो सगळ्यो गोष्टी आमी घडोवन हाडल्या ते गांवचे हाचे खातीर आणि भुरग्यांक एक व्यासपीठ मेळचें म्हणून, आणि सगळ्यांनी हाचो लाव घेवचो आणि ह्या उत्सवाच्या निमतान सगळ्यांक हांव शुभेच्छा दिता।